परिक्रमा नॉलेज टर्मिनसान म्हाड्डोळा मैदानार शेनवारा 2 दिसांच्या परिक्रमा 0.1 ह्या कार्यावळीचे आयोजन केल्लें। ह्या सुवाळ्याक कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाय आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। भुरग्यांनी आज त्या संस्कृती भितर आज PhD करपाक जाय, डॉक्टरेट मेळोवपाची जाय, कारण आमचे शिक्षणाचे मुखार जी डिग्री जी आसा ती आमकां खूबशी वळख करून दिता आणि खूबशे सांगत असता। आणि त्याचोच असो तरेचो एक भाग या परिक्रमांतल्यान मुखार येवचो म्हणून सातत्यान म्हजो पाठिंबो आज सातत्यान त्यांचे मुखार हांवें ऑलरेडी सांगिल्लो आसा, मुखारू आसतलोच। आणि एक नवे कितें तरी आमी करपाक जाय। कॉपी एंड पेस्ट न करता एक नाविन्यता, इनोवेटिव्ह आयडियाज घेवन येवपाक जाय। इनोवेटिव्ह आयडियाज घेतले नंतर आमकां खूब जर मॅनेजमेंट करपा खातीर हांव सदांच म्हणटा मॅनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स थ्रू द पीपल। एक मनीस किंवा 2 मनीस हे काय सगळे मुखार व्हरपाक शकना आणि म्हणूनच इंडिव्हिज्युअल जो अप्रोच लागता तो खूब महत्वाचो आसता। आणि हो इंडिव्हिज्युअल अप्रोच ज्या वेळाचेर एक जाणकार किंवा ज्या वेळाचेर आमी सगळ्या कडेन मेळटात तांकां आमी पटोवन दितात तेन्ना तो कॉन्सेप्ट जो आसा तो उभारून धरतात तेन्नाच आमी खंय तरी इंडिव्हिज्युअल अप्रोच जो आसा तो आमी पॉझिटिव्ह रित्यान आमी करपाक शकता। आमी थोडे लोक आसत पूण आमी विचारान फुडें आहा। आमचो पर कॅपिटा इन्कम देशा परस फुडें आहा। आमचो इतिहास दुसरो आहा। आमची आयडेंटिटी आज आमी वी आर इन द 51st year ऑफ द ओपिनियन पोल। एकूच आमच्या देशान जो रिफरंडम जाल्लो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्रीज ओनली रिफरंडम हॅज हॅपन्ड इन गोवा, जंय सरकाराच्या विरुद्ध लोकांनी वोट मारलो आनी गोंयची अस्मिताय राखली। हें सगळें गोंयांतूच जावंक शकता। म्हणटकच गोंयचे युनिवर्सिटीनूय बी म्हाका दिसता एक नवी प्रथा सुरवात करूं येता की एटेंडन्स कित्याक जाय, भुरग्याक बांदून कित्याक दवरया, एटेंडन्सूच नाका म्हणून, नो नीड ऑफ एटेंडन्स हे आमचे युनिवर्सिटींतल्यान सुरवात करचें। म्हाका दिसता आमचे एकेडमीक कावन्सील, एक्झिक्युटीव कावन्सिलान विचार करपाची गरज आहा हाचेर। कित्याक न्ही, एक प्रथा देशाक आमच्यान दाखोव येता आमचे गोंयच्यान।